मोगाच्या भावा भयणीनो, ऑक्टोबर मिसाव म्हयन्याक ह्या हप्त्याचो नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. ह्या हप्त्याच्या नियाळांत पवित्र सभेंत आमचे मिसांव विविध वांटो म्हणलो विशय आमी नियाळतल्या आनी हो नियाळ करच्या खातीर देवाचें उतर आमी आतां आयकोवया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुमी पृथ्वीचें मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खारसाण दिवची? भायर उडोवंक आनी पांया तळां मोस्तूंक शिवाय हेर कित्याकय तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशेपंदा दवरिना. बगार घरांत आशिल्ल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटो नेर तो दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयों आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, S.D. गॉर्डन हाची एक काल्पनीक काणी अशी आसा. जेजू संवसारांत आपले मिसांव संपवन फाटीं सर्गाक सोडून गेल्लोच सर्गीचे आंज बडवे आनी सन भोगतो ताचे बोवारी जोमो जाले खंय आनी संवसारांत ताचो अनुभव विसारी लागले खंय. जेजून आपणे संवसारांत कशें देवाचें राज स्थापीत केलें आनी कशें संवसाराक सोडवण हाडली म्हणले विशीं सविस्तार विवरिलें. एकल्या आंजान जेजू लागीं विचारलें खंय, तुवें आसा केल्ली सोडवण मुखल्या सर्व जनांगांक संवसाराची आखेर पर्यंत लाभच्याक तुवें कितें केलां? आनी जेजू म्हणा लागलो खंय, हांवें 12 जाणां आपोस्तलांक विसल्यात, तें म्हजें काम मुंदरून व्हरतले. आनी तो वळो आनी एकलो आंज म्हणा लागलो खंय, तुवें विसलेले आपोस्तल अस्क सायबाचे, संवसारी चिंतपाचे. तो थोमास दुबावी, पेद्रून तुकाच 3 पावटी नेगार केल्लें. ह्या अस्कत आपोस्तलां शिवाय तुजें कांय प्लॅन बी आसा गी, दुसरी कांय मांडवळ आसा गी म्हूण विचारलें. जेजून ताका म्हळें, तांचे शिवाय दुसरी कसलीय मांडवळ हांवें करूंक ना. म्हाका तांचेर फात्येणी आसा. म्हाका तांचेर फात्येणी आसा. मोगाच्यानो, जेजू बापाचो मिशनरी जावन ह्या संवसाराक आयलो. देवाचें उतर ताणें परगटलें. देवाचें राज ताणें स्थापीत केलें आनी देवाची सोडवण संवसाराक हाडली. आनी ही सोडवण सर्व लोकांक लाभच्याक आपोस्तलांच्या बुन्यादीर पवित्र सभा ताणें बांदली. तो सर्गार सोडोवन वेताना आपल्या आपोस्तलांक सांगात हाडन म्हणालो, वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी म्हजी शुभ वार्ता परगट करा. कोण सतमंता ताका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिया. आनी हांव तुमच्या सांगाता संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसतलो म्हणून उगडासतो वरा. आयच्या काळार आपले मिसांव मुंदरून वरची जबाबदारी जेजून आमचेर सोडल्या. ताका आमचेर फात्येणी आसा म्हूण तो सांगता. जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान घेतलेले तेंच जेजूचे मिसांव आपणाचें कन्न घेतात. वातिकान दुसऱ्या महासभेच्या दस्तावेजा प्रमाणे पवित्र सभा सायबानस मिशनरी देखून मिसांव वावर शिवाय पवित्र सभा आपलें अस्तित्वच होगडायता. 2013 वर्सा पापा फ्रांसिसान पाठयिल्लें एवांजेली गावदियोम म्हणजे सुवार्थेचो संतोश म्हळ्यार आपोस्तोलीक शिकवणेंत पापा फ्रांसीस म्हणटा, पयल्यान पयलें जेजूची वळख नासलेल्यांक ताची वळख दिवची वा ताका तिरस्कार केल्ल्यांक ताच्या लागीं हाडचो वावरूच परगटणी वा मिसां वावर. ही परगटणी पयल्यान पयलें कोणाक करूंक जाय? सुवार्थेंत ह्या विशीं आमकां इशारे मेळटात.
आमच्या इश्टांक वा ग्रेस्तांक ही परगटणी करच्या पयलें सामान्य जावन तिरस्काराक वळख जाल्ल्या दुबळ्यांक आनी पिडेस्तांक ती परगट करीत जाय. जेजूच्या सुत्रांनी कोणाक फाटीं दिवंक तांक ना तसल्यांक ती परगट करीत जाय म्हणटा सोमी. सुवार्ता परगटणी पयल्यान पयलें जिविताच्या देखीन आमी करची. जेजू आमकां संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक आपयता. जळसो दिवो वा वात आपणा खातीरच म्हूण जळना. एक वात आपणाकच खाली करून हेरांक उजवाड दिता. त्याच प्रमाणे क्रिस्तांवांनी पेल्या खातीर जियेत जाय. ताच्याकी वर्ती सुवार्ता दुसरी आसची ना. तुमचो उजवाड संवसारा मुखार पडसळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं दी आनी सर्गी आसच्या आमच्या बापाक महिमा दिवं दीत म्हणटा जेजू. जर आमचें जिवीत बरें तवळ आमच्यो करण्यो बऱ्यो जातात. जेजून आमकां पृथ्वीचें मीठ जावंक आपयलां. कशें मीठ आमच्या खाणाक रूच दिता तशें पेल्याच्या जिवितांत आमी संतोश दिताना सोम्याचें मिसांव आमी करूंक पावता. आज जर पवित्र सभा आसा कित्याक तिका एक मिसांव आसा. जर हें मिसांव नासतलें तर पवित्र सभा आसची ना आनी पवित्र सभेची गरजय आसची ना. पवित्र सभा क्रिस्ताची कूड. ही कूड भलायके बरीत आसाजे तर कुडीचे हरी एक सांदे भलायके बरीत आसाजे. सांत पावलो क्रिस्ताच्या कुडी विशांत कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्राच्या 12व्या अध्यायांत उलयता. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. कुडीच्या हर एक सांद्यान आपआपलें काम करूंक आसा. सांत पावला प्रमाणे पवित्र सभेंत दमदूत, प्रावादी, शिकोणदार, आसार्यां करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडालतेदार, विविध भासांनी उलयतले आसात. तशेंच आयच्या काळार पवित्र सभेंत विविध तरांचो वावर, विविध तरांची जबाबदारी सांबाळतले क्रिस्ताचे पाटलावदार आसात. पवित्र सभेच्या हर सांद्यान आपली जबाबदारी फावो त्या तरान केल्ले वेळी पवित्र सभेचें मिसांव शेवटाक पावता. आमच्या फिरगजांनी विविध मेळ आनी संघटना आसात. तांकां आपआपलो शेवट आनी उद्देश आसात. विशेन पावल सभा दुबळ्या धाकट्यांची आनी गरजेवंतांची जतन घेता तर कॅथोलीक सभा राजकीय जागृती मुखांत्र समुदायाची जतन घेता. स्त्री संघटना स्त्रियांच्या बऱ्यापणा पासत वावरतना ICYM आनी वैश्य तसलीं संघटना युवा जनांक चटवटको मांडून हाडटात. वेदी सेवक आनी मोरियाल सोडॅलिटी तसले मेळ भुरग्यांक जेजू आनी मोरयेक लागीं करचो वावर करतात. फिरगजेंत हेर मिसांव करचे तसले हेर पंगड आनी मेळ आसूंक पुरो. हाचे शिवाय वैयक्तीक तरान जायतीं जाणां गरजेवंतांक कुमो करतात, पिडेस्तांची भेट करतात, वांकडे वाटेक गेल्ल्यांक सारके वाटेक हाडच्याक समालोचन वा कावन्सिलींग करतात आनी हेरां जायत्या तरान हेर सेवा दितात. अशें विस्तार तरान मिसांव वावर मुंदरून वेता. आमच्या बेसाच्या आपोवण्या प्रमाणे आमी क्रिस्तांव मिसांव वावर करता. काजारी बेसा मुखांत्र माया मोगाचीं कुटुंबां बांदून हाडचे मुखांत्र कुटुंबांनी करच्या मिसांव उपरास वर्ते मिसांव दुसरें आसचें ना. याजकी आनी धार्मीक जिवनांत त्या मेळाच्या शेवटा प्रमाणे क्रिस्ताचें मिसांव मुंदरूंक आसची वाट भोव फळादीक म्हणयेत. कित्याक हे मेळ आनी ह्या मेळाच्या सावळे काल आसचे संघ संस्थे शिकाप, भलायकी, समाज सेवा दिवचे मुखांत्र क्रिस्ताचेंच मिसांव मुंदरून आसात. असल्या मिसांवांत त्या मेळाचे सांदे मात्र न्ही आसता हेर जायते लायक भाव भयणी आपणाकच क्रिस्ताच्या मिसांवाक समर्पीत करतात. जेजून आपली परगटजिणी आरंभ करता आसतना इजाया प्रवाद्याच्या उतरांनी आपलें मिसांव कसलें म्हणलें स्पश्ट केलें. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजे थंय आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट,
दणसातल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सोरेस्परान दाया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. सगळ्यांक बरी खबर परगटचें मिसांव आज पवित्र सभा करन आसा. पवित्र सभेची चरित्रां उस्तेल्यार पवित्र सभेंत सांत भोगतांचो व्हडलो एक हिंडच आसा. मिसांव वावर करच्यांत एक एकल्याची खाणी एक एक जावन आसा. तांच्या मिसांव जिणयेची खाणी जर नियाळ्ळी तर मिसांवाक विविध वांटो आसात म्हणलें आमकां कळटा. ह्या हर एकल्या सांत सांतेणीन आपआपल्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र सभेच्या मिसांवांत वांटो काण गेला. आनी असल्या थोड्याच सांतांचो हांव उल्लेख करूंक आशेतां. सांत फ्रांसीस सावेर मिसांव वावराच्या अत्रेगान बरोवलो तसलो फकत एक दिसाच्या तयारेन आमच्या भारताक येवंक आयतो जालो. हांगा येवन हांगाची स्थळी भास शिकोवन हांगाच्या लोकांक क्रिस्ताची सुवार्थ ताणें परगट केली. आनी उपरांत भोंवतीच्या हेर गांवांकय वचून तसो वावर ताणें मुंदर येयलो. असो तो पवित्र सभेंत मिसांवाचो पात्रोन जालो. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस हिका ही पवित्र सभा मिसांवाची पात्रोन म्हूण मान दिता. कॉव्हेंताच्या 4 वणती मदें जियेली तसली सांतीन मिसांव वावर करच्या गत्रेकताली. तिच्या मेळाच्या वडिलांकी हेर गांवांक मिशनरी धाडूंक आसलें तरी तें भाग सांत तेरेजाक लाभलें ना. पिडे वरवीं 26 वर्सांच्या प्रायेरच ती मरण पावली तरी पवित्र सभा सांत फ्रांसीस सावेरा उपरांत तिका मिसांवाचें पात्रोन म्हूण मान दिता. कॉव्हेंता भितरलें तिचें जिवीत, तिचें मागणें आनी तिची पिडा तिणें मिसांव वावरा खातीर भेटोवन दिलें. सांत फ्रांसीस सावेर स्पेन तावन 16व्या शतमानांत भारताक आयिल्लो तर पोर्चुगल तावन 17व्या शतमानांत सांत जोआंव ब्रिटो भारताक येवन मार्तीर मेलो. तशेंच सांत फ्रांसीस सावेरा पर्यंत आमच्याच गांवच्या गोंयांत जल्मलो सांत जुझेवास 18व्या शतमानाचो आमच्याच कॅनराक आयलो. उपरांत श्रीलंकाक वचून सुवार्ता परगट केल्लो. आयले वार सांत म्हूण परगटलेलो सांत तो जावन आसा. 19व्या शतमानांत बेल्जियम तावन मोलोकाईच्या कोडाच्या पिडेस्तांची सेवा करूंक गेलो सांत डेमियन त्याच कोडाच्या पिडेक बली जावन मेलो. पोलंडाचो सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे दुसऱ्या महाझुजा वेळार नाझींच्या बंदडेक वळख जाल्लो. सुकोवन फरारी जाल्ल्या आनी एका बंदिवान्या खातीर मार्तीर मेल्लो 20व्या शतमानाचो याजक सांत. युगोस्लावियांत जल्मोवन भारताक पावलेली मदर तेरेसा आमकां भोव परिचीत. निर्गतिकांक सांडून गेल्ल्यांक आसरो दिवन तसल्यांची जतन घेतलेल्या तिणें दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवे मुखांत्र क्रिस्ताचें मिसांव फळादीकपणी केलें. ह्याच म्हयन्याच्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 10 तारखेर पापा फ्रांसिसान कार्लो आकोतीस म्हणल्यार 15 वर्सांच्या प्रायेच्या तरणाट्याक बागेवन म्हूण परगटलो. कंप्युटर सॉफ्टवेअर तयार करून येवकारिस्ताचें आनी मोरयेचें भक्तीपण प्रसार केल्लो. परच्या पर बागेवन जाल्लो भुरगो आधुनीक तंत्रज्ञाना मुखांत्रय आमी बागेवन जावं म्हूण दाखोवन दिल्लो भुरग्या प्रायेचो बागेवंत कार्लो आकोतीस. आनी हो ल्युकेमिया वा रक्ताच्या कॅन्सराच्या पिडे वरवीं तो मरण पावलो. जिविताच्या विविध शेतांनी विविध वर्गाचे भुरगेपणांतल्यान उतर प्राये पर्यंतले सर्व सांत भक्त आपल्याच आपोवण्या आनी सन्निवेशां प्रकार जियेवन जिणी सार्थक केल्ले दादले आनी स्त्रियो क्रिस्ताच्या मिसांवांत वांटिले जाल्यान. हांव ह्या सांतांचो उल्लेख करतां कित्याक म्हळ्यार जेजूचे मिसांव करच्याक आसच्यो वाटो 1 वा 2 न्हय बगार जायत्यो म्हणलें समजून घेवच्याक. क्रिस्ताचे मिसांव आपल्याच आपोवण्या प्रमाणे केल्लीं जायतीं जाणां सांत जावंक पावल्यान. तशेंच हेर जायतीं जाणां आपल्या देखी बरीत जिविता मुखांत्र क्रिस्ताचें मिसांव करूंक शकल्यान. जागो आस्त नातल्या दुबळ्यां खातीर झुजुली सिस्टम राणी मारियाक
खंयच्या लगाड काडलो म्हणलें तुमी जाणा आसतल्यात, तिका कोसावन जिवेशें मारलो. तितलें पावनांतल्याक तिका लगाड काडलेल्या मनशाक तिच्याच कुटुंबाच्या सान्यांनी बोगशिलें. कसली एक भावार्थाची देख. ह्याच म्हयन्यांत झारखंडांत दुबळ्या आदिवासी खातीर फाटल्या 40 वर्सां तावन वावर करनासलेल्या 83 वर्सां प्रायेच्या बाब स्टॅनिस स्वामी म्हळ्यार जेजुईत ह्या जागाचेर न्हय आशिल्लो आरोप घालून सरकारान कैद केलो. मिसां वावरा खातीर आनी एक निदर्शन हें. तर मोगाच्यानो पवित्र स्नाना मुखांत्र क्रिस्ती भावार्थी जाल्ल्या आमकां क्रिस्ताचे मिसांव करच्याक आमचे मुखार आसच्यो वाटो खंयच्यो? ह्यो थोड्यो वाटो तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी वाडटां. पयल्यान पयलें आमी मोगा मायपासाचीं कुटुंबां बांदून हाडया. कुटुंबांत सोडदोड, प्रायेस्त आनी पिडेस्तांची सेवा, सहकार, बरें उलोवणें, सर्वस्व बऱ्या सळावळींनी जियेवचें आनी ह्या मुखांत्र आमच्याच कुटुंबा मुखांत्र पेल्याक सुवार्ता आमी परगट करूंक शकतले. हांव आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्तांव भावार्थ जिवाळ दवरया. मागणें, मीस, साक्रामेंत, देवाचें उतर, मिशनरी बसोन मागचें, मिसां वावरा खातीर सॅक्रिफीस करचो, पेल्याक क्रिस्ताची वळख दिवच्याक मेळ्ळेले अवकाश उपयोग करचे. ह्या मुखांत्र आमी मिसां वावर करूंक शकता. तिसऱ्यान आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक भावार्थाची बरी देख दिवया. भावार्थी शिक्षण, क्रिस्तांव दोतोर, पवित्र सभेंत लागशिल्लो संबंद, इगर्जे विशीं, पवित्र सभे विशीं, याजाक धार्मिका विशीं बरें उलोवचें, देव आपोवण्या खातीर मागचें, देव आपोवण्याक प्रोत्साव दिवचो, क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक लजेनशें रावचें आनी ह्या मुखांत्र जेजूचें मिसांव आमी मुंदरून व्हरतले. हांव चवथ्यान आमच्या कुटुंबांत सुरवात करन, उपरांत आमच्या सेस सामारा बोगसाणें दिवच्यांत आनी आमी सूख केल्या वेळार बोगसाणें मागच्यांत आमी पयलीं जावया. सुखी सुदारसून व्हरचें, राग मोसोर पयस करचो आनी एक माये मोगाचो समुदाय बांदून हाडचो आनी ह्या मुखांत्र जेजूचें मिसांव आमी करतले. हांव पांचव्यान सेवेचें जिवन जियेवचें, एकामेकाच्या गरजांक पावचें, कश्टा वेळी आदार दिवचो, दुबळ्या धाकट्यांक शिकपाक, वखदाक आनी हेर गरजांक आर्थीक सहाय्य दिवचे मुखांत्र जेजूनच केल्लें मिसांव आमी मुंदरून व्हरतले. हांव सव्यान समाजेंत सता नितीची जिणी जियेवन लोकां मुखार क्रिस्ताक साक्ष दिवचे मुखांत्र आमी जेजूचें मिसांव करतले. हांव अकरेक कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजेंत आनी समाजेंत आपआपली जबाबदारी कितें म्हणलें समजोवन त्या प्रमाणे जियेल्या मुखांत्र आमच्या जिविताच्या हर घडये आमी मिसांव वावर करतले. हांव अशें केल्ले वेळी आमी क्रिस्ताची साक्षीदारां म्हूण परगटच्याक आमकां हेर कसलीच रुजवात गरज पडचें ना. आमी आमच्या जिविताच्या देखी मुखांत्र क्रिस्ताचें मिसांव करूंक पावतले. हांव सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांची आमी देख घेवया. तो समुदाय एकवटान जियेतालो, एकामेकाच्या गरजांक पावतलो, आपणा लागीं आसलें सोमेस्तां सोवें आनी गरजेवंतां सोवें वांटून घेतलो. असल्या जिविताच्या देखी मुखांत्र हेर लोक तांकां क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हूण वळखतालो. आयच्या काळार असलें मिसांव आमी करच्याक जेजू आशेता आनी तो आपली पातयेणी आमचे दवरता. जेजूच्या पातयेणे प्रमाणे त्याच आमच्या सोमयाचें मिसांव ह्या संवसारा मुंदरून व्हरूंक आमी हर एकली प्रयत्न करया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सोमयाच्या बडव्यान मोरयेक बरी कोबार हाडली. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू.
आबले सोम्याची साकन नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर प्रार्थुया हे सुम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापोन घेतले आम्ही सणासरल्या तुझ्या कष्ट आणि कुर्सा वरवी जिवंतपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हण मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सौम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रकन्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझ्या तबेन म्हजी मोतूस वाडाय म्हाका राग सांबाळ सले आमेन ससनाचो विशेव दी तांकां येसोमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सतमंता देवाक सपदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबावलो हांव कुंवार मरयेतां सन्मालो पॉन्स पिलाताका ताणें कस असले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा सोडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तें ताम जिव्यांनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवांतपण ससनाचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र साव तुझे राज समकायम तुझी खुशी सरगार सता तशी संवसारांत साव आनी आमी आमचे सुकेल्या मुशिकां तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरये कृपेन बरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरये कृपेन बरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरये कृपेन बरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आनी सदां सर्वदा आमेन तेर्स म्हणल्यार मोरये संगी क्रिस्तचे मुखामोळ नियाळचे एक आत्मीक पैन आनी जेजूची फावोंक कुमक करचे साधन हर एक मिस्ते जेजूच्या जिविताची बरी खबर परगडटा क्रिस्तच्या मुखामोळाचे ध्यान खुर्सायिल्ल्या ताचे ते अके जायना बगार भावार्थाक एक वाट दाखयता आनंदाच्या मिस्तेरांत पुता आनी आवयचे महिमेचे केंद्र पवित्र आत्म्याचे देणे मोरये भोवारी आशी पवित्र सभा नियाळता देवान आराम केल्ल्या मिसावांत पुरक जावन आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांत
जेसू आपले मिसांव आसून मुंदरसता म्हणलें सत ह्या मिस्तेरांत पळोवंक मेळटा. आज आमी आनंदाचे मिस्तेर नियाळतना भावार्थाचे सालीन समकोवंक आदार मागया. आनंदाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर समीचेचो जिवंत जाता. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना, थ्रड आनी थीर राव. ह्या कना तेरसा वेळा मागया आमी मिशनरी पासत. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायव, तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक उक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी हेम कोडाच्या उच्चांतले आमकां निवार. समे सज्ञा सडकन तुजी काकुळतीची अदी गरज आसल्यांक सर्गार वन पावय. दुसरो मिस्तेर समीचेचो सर्गार सरता. तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. ह्या कना तेरसा वेळार मागया आमी मिसांव गांवां पासत. आमचो बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संभाळीं, तुजी खुशी सदां सदां तशी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यात पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच सदा आनी सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी हे मुखाराच्या वचनांतले आमकां निवार समेत सत्यास सर्गत तुजी आवडीची अलीकर ससण्यास सदां बनवावय तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो आमकां मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता पळया हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशे धाडटा देखून सर्पां बरी चातूर आनी पारव्या बरी सादेबळे जाया ह्या कना तेरस वेळार मागया आमी मिशनरींक दग दितल्या पासत आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू
भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मोरी कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी हेम कोडाच्या उच्चांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्याक सडकन तुजी काकुळतेची अदीक गरज असल्यांक सर्गार वन पावय. चवथो मिस्तेर आमकां मुरये कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. भिये नाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्वर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. ह्या कना तेरसा वेळार मागया आमी निराशिता पासत. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता
भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि स्त्रीण फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि स्त्रीण फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. येमुच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येमपणाच्या वचनांतले आमकां निवार. सगळे सज्ञास सरकन तुजी कापडीची अलीकर ससण्यास सरगागून पावय. पांचवो मिस्तेर आमकां मुरीक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. वस आनी इस्रायल लोकांच्या मालगड्यांक एकठांय कर आनी एकठांय कर. ह्या कना तेरसा वेळा मागया आमी स अणभवर्त्यां पासत. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायम, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आनी मरना वेळार, आता आनी मरना वेळार. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आनी मरना वेळार, आता आनी मरना वेळार. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आनी मरना वेळार, आता आनी मरना वेळार. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आनी मरना वेळार, आता आनी मरना वेळार. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आनी मरना वेळार,
सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव भाग्यवंती मोरिये देवाची माये आम्हा पासत विनाती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्पेन बुरले सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव भाग्यवंती मोरिये देवाची माये आम्हा पासत विनाती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्पेन बुरले सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव भाग्यवंती मोरिये देवाची माये आम्हा पासत विनाती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्पेन बुरले सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव भाग्यवंती मोरिये देवाची माये आम्हा पासत विनाती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्पेन बुरले सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव स्त्रियां भितर तू सदैव भाग्यवंती मोरिये देवाची माये आम्हा पासत विनाती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेसू आमची पदकां आमकां बक्षी हेम कोडाच्या उच्चांतले आमकां निवार सोमेस तत्म्याक सडकन तुजी काकुळतेची अदीक गरज असल्यांक सर्गान वणपावय नमारांनी काकुळतेचे माये नामन आमच्या जिवा अमृतांनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव आमी परदेशी येवेची बाळका ह्या दुखाच्या कोडांत आसता आस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव तर तूं आमचे शिकय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या प्रदेश उपरांत तुजे कुशीचे सदैवे फळ जेसो आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दोलोबी आमकां मरी भाग्यवंती देवाचे माये आम पासत विनाती कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा भाग्यवंती मरिये भाग्यवंती देवाचे माये
भाग्यवंती अंकुवारीचे अंकुवारी क्रिस्तचे माये पवित्र सभेचे माये काकुळतीचे माये देवकृपेचे माये बरवर्षाचे माये बौनितळी माये बौनिस्कळवंती माये कत नतले माये आपुट माये मोगापात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रसनरचे माये सडवंदरचे माये बहुशनी अंकुवारी मनपात्र अंकुवारी परगटुंग फावसरले अंकुवारी पदवेदार अंकुवारी दयाळी अंकुवारी विश्वासी अंकुवारी नीतीच्या अर्स्या जनवायेच्या सियासना आमच्या संतोषाच्या काराना आत्मिक पलगाना मान फावसरल्या फलगाना भक्तीच्या अपरिमित फलगाना गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुरसा दाडियाच्या बुरसा सुवर्णाच्या मंदिरा सोल्याच्या अर्का सर्गींच्या दरवट्या फांत्याफराच्या नेकेत्रा पिडेस्तांचे बोलायके पत्क्यांच्या अस्त्र्या थळांतरकाराचे शेकाये दुखेस्तांचे बुसावणे क्रिस्तवांच्या आदारा बडव्यांचे रानिये पत्रियर्कांचे रानिये प्रवादीचे रानिये अपोस्तलांचे रानिये मार्तिरांचे रानिये कॉन्पेसोरांचे रानिये अंकुवारीचे रानिये सोमेस्त भक्तांचे रानिये साईबाच्या कातवीन गरबे सांभवले रानिये सर्गी घेतले रानिये बहु पवित्र रोसरीचे रानिये कुटुंबाचे रानिये समाधानाचे रानिये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले तुझे ससाये काल ए देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरसांत आमच्या मागण्या सोबे परवो करिनाका पूर्ण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच आनंद बरीत आणि सदैवी अंकुवारी भाग्यवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मोरणा आणि जिवंतपणा वरवी ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकुवार मोरयेचे भोव पवित्र रोसरीचे मेस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या पासोत आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुलेल्या मुशितांव तशें
तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें